शेनवारा कळंगुटे डॉल्फिन सर्कल हांगासर एक भिरांकूळ एक्सिडंट जाल्लो. एक रेंट कार गाडी 9 ते 10 पलट्यो मारून फुडल्यान जी एक टॅक्सी वॅगनर कार येताली तिचेर आपटिल्ली आनी ह्या सगळ्या एक्सिडंटाची जी फुटेज आहा ती CCTV कॅमेरान कॅप्चर जाल्ली आनी ती काल आमी न्यूज केल्ली. तेची आतां मेजर अपडेट जी आसा ती येयल्ली आसा. ह्या एक्सिडंटान एकूण आमी जर पळयत जाल्यार जी रेंट कार पलटी जावन पडलेली तेतून 4 जाण लोक आशिल्ले आनी हे सगळे स्टुडंट आसले, सगळे तामिळनाडू कोयंबतूर हांगासरले आसले आनी रश एंड नेग्लिजंट ड्रायविंगाक लागून हो एक्सिडंट जालो हें आमकांय कळटा, कारण CCTV कॅमेरान आमी पळोवंक शकता जी फुटेज कॅप्चर जाली तेतून ती कशा तरेन गाडी फास्ट येयल्ली आनी मागीर पलटी जावन ती पडत गेली आनी फुडल्या कारीचेर ती आपटली. आतां हेतून दुर्दैवान आयज सकाळीं ह्या कारींतलो एक जो रघुल म्हणून आसलो 18 वर्सांचो भुरगो तो तेका मरण येयलां आनी बाकीचे जे आसले एक ड्रायव्हर आसलो तो रेंट कारीचो तेचें नांव आसा कसीर रंजन मोहन, तो 21 वर्सांचो. त्या उपरांत बिजॉय डॅनियल एम्युअल हो 18 वर्सांचो, कौशिक मणिकार म्हणटा तो 19 वर्सांचो आनी रघुल 18 वर्सांचो. तेतूंतल्यान रघुल हेका आयज सकाळीं मरण येयलां ही खबर आसा. आनी हेतून ड्रायव्हर जो आसा कसीर रंजन मोहन हेच्या आड पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला, कित्याक तर तो स्पिडीन गाडी चलयतालो. मोटर व्हेकल एक्टा अंडर तेचेर गुन्यांव नोंद जाला, तेका अरेस्टूय जाला अशी म्हायती आमकां मेळटा. तर ह्या कालच्या एक्सिडंटात एकल्याक दुर्दैवी मरण आयलां आनी ड्रायव्हर जो आसा कसीर रंजन मोहन हेका पुलिसांनी अरेस्ट केला.